सरपंच मॅम, आज तुमचे ते पंचायतीन हे आसलेली ग्रामसभा, सो तेचेर कितें डिस्कशन जालें आनी कितें इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसलेले? डिस्कशन म्हटल्यार फाटले आमचे प्रोसिडींग्स कितें उरलेले पेंडींग ते डिस्कशन आसले. तशेंच मेन म्हणजे डिस्कशन जालें ते म्हाजे घर हेजेर लोकांचो कितें डावट्स आसले पळय ते, म्हणजे आतां फॉर्मां कशीं भरपाची आनी कोणाक जेंकां फॉर्मां गावना ती फॉर्मां आमकां खंय गावतली, हो लोकांचे प्रश्न आसले. सो तेजेर डिस्कशन जालें आमचें. सो आतां फायनल आउटकम कितें आसा, कितें म्हणून आतां तुमी कितें चिंतला? फायनल आउटकम म्हटल्यार तेंच्यांनी आमी हांगासर म्हणजे एक तांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण आसा पळय ताका आमी हांगासर अपॉयंट करपाक लागून एक आमी बीडीओक लेटर धाडटली ताका, म्हणजे जेणे करून आमकां इन डिटेल म्हाज्या घराचें जे कितें पळय हें आहा कितें प्रोसिजर आहा तो कळपाक लागून. ओके, लोकांकूय ते म्हणजे तेंचे जे गरजे प्रमाणे तांकां अंडरस्टँड जावपाक जाय लोकांकूय, म्हणजे तेंचे जे जागे आहा पळय कोमदात जावं खंयचे गव्हर्मेंट लँड आसूं, मोस्टली आमच्या आहा ते हांगासर कोमदात लँडाचे इश्यू आहा. थोड्यांचे लायसनां आसा, थोड्यांक टीसीपीच्यान एप्रूव जाल्ले आहा, पण ते म्हणटा आमी परत कित्याक पयशे भरचे, आमी कित्याक एनक्रोचमेंट म्हणून दाखोवचे आमचे जागे, असो थोड्यांचो इश्यू आसा. ताका लागून तांकां एक म्हणजे टॅक्निकली कितें हें आसता पळय प्रॉब्लेम जावं कितें सजेशन आसता, ताका लागून आमी एक गव्हर्मेंट आमकां एक ऑथॉरिटी हांगासर आमी अपॉयंट करूंक सोदता. म्हणजे तेणीन एक विकांसून 2दा तरी येवन बसून हांगासर लोकांक ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तांकां हेल्प करचो म्हणून. माझे घर योजना ह्या स्किमीच्या अंडर जे आमच्यो कॅटेगरी दिल्यात त्यो 8 कॅटेगरी आहा आणि ऑलमोस्ट 90% आमचे सिरसेच्या कोंबले जातीचे हे कोंबले जात लँडांनी घरां आसा. आतां फर्स्ट पॉयंट आसलो तो आमचो 2001 372A आर्टिकलाचेर सादारण 265 फायली आसल्यो. त्याच्या नंतर आता जी स्कीम काढल्या ती 2014ची काढली. आता त्याच्या मध्यंतरी आमकां कोंबले जातीच्या एरियेन जी घरां आसली तेजी टीसीपीचे एप्रुवल, कन्वर्शन सनद आणि बाकीचे हेरा डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी दिले आणि पंचायतींनी लायसन दिल्लें आसा. पण एक काळान अशें जालें की हायकोर्टाक गेल्या कारणान ती घरां इनलिगल ठरल्या. हायकोर्टान सांगल्या ती इनलिगल, ताका ऑक्युपन्सी आणि ताका जे ऑक्युपन्सी दिवपाक जाय आणि तेंचो हाऊस टॅक्स कलेक्ट करपाक जाय तो जायना. त्या कारणान लोकांचे हाऊस टॅक्स आणि ऑक्युपन्सी न मेळ्ळ्या कारणान ते इनलिगल ठरल्या कारणान आयज प्रश्न पडला की 245 लायसनां जी दिल्लीं आसा ती 245 इनलिगल आसा काय लिगल आहा ही तांकांय कन्फ्युजन आहा. तेंच्यांनी हे फॉर्म भरचे काय ना भरचे हो व्हडलो प्रश्न आसा. कारण ज्या ऑथॉरिटीनी सगळ्यांनी तांकां पंचायतीची लायसनां दिल्या तेन्ना ते इनलिगल म्हणूंक शकना आणि ते जेन्ना हे सगळ्या ऑथॉरिटीनी तांकां परमिशनां दिल्या म्हणजे ही ऑथॉरिटी आता तांकां कितें लिगल काय इनलिगल म्हणून सांगूंक शकता. सो हो व्हडलो प्रश्न आसलो आणि आयज हो डिस्कशनान येयलो तेन्ना आमी असो निर्णय घेतला की एक एडवोकेट अपॉयंट करचो आणि जी ही स्किमी आसात त्यो ज्यो 8 कॅटेगरी आसात त्यो वेगवेगळ्या हेतून कशा पद्दतीन हँडल करूंक मेळटा किंवा त्या ऑथॉरिटीं कडसून मागपाचें की बाबा हे लिगल आसा काय इनलिगल आहा हे त्या ऑथॉरिटीनी सांगचें. कारण आमी बरोवन दिवंक शकना, आमी थंयसर बरयत जाल्यार तें इनलिगल आपूण घर आसा म्हणून जेन्ना पंचायतीचें लायसन आहा तेन्ना तो इनलिगल कशें म्हणूंक शकता. आणि हो प्रश्न आमी जेन्ना रेस केलो, ह्या प्रश्नाचेर विशयाचेर भासाभास जाली तेन्ना आमचो असो निर्णय घेतलो, असो तोडगो काडलो की आमी एडवोकेट अपॉयंट करपाचो आणि त्या एडवोकेटा तर्फे आमी ज्यो ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीक पत्र व्यवहार करचो अशें आमी ठरलेलें आसा. आणि आयज ह्या डिस्कशनान म्हाका दिसता फुडें हे जे इश्यू आसा, हे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जावपाचो प्रयत्न आमी करतले. आणि ह्या आमी जी कमिटी काडल्या आणि ती कमिटी ह्या गोष्टीक लक्ष घालतले. कारण हेज्या पयलीं जी हांगासर स्कॅमां जाल्या, पंचायत लेवलाचेर जी स्कॅमां जाल्या, 372 आर्टिकलाचेर फॉर्म भरून सुद्धा आपल्या फॅमिलीक जी इनलिगल आसून सुद्धा तांकां पंचायतीची लायसनां ती ह्या फुडें जावंक दिवचे ना. त्या खातीर आमी तेजेर सारके वॉच करून रावतले आणि आमी प्रत्येक गोष्टी हँडल करतले आणि आमी प्रत्येक गोष्ट आमच्या नदरेसून वयता तशें आमी प्रयत्न करतले. आणि ती फॉर्मां भरची काय ना भरची, कारण हायकोर्टानूय आतां गेल्ले आसा अशें आयकता, तेन्ना ती ते पर्यंत ती फॉर्मां घेवन आमी दवरतले आणि मागीर आमी ती सबमीट करतले. देव बरें.